प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पुलीस उपअधीक्षक शांबा सावंत आनी पीडब्ल्यूडीचे 3 इंजिनियर निलंबित। शांबाचेर लैंगिक सतावणुकीचो तर इंजिनियराचेर एनओसी नासतना रस्तो केलो म्हणून आरोप। 1500 भितर 7 अधिकारी निलंबित। शिक्षण हक्क कायद्याचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालान गोंयच्यो बिगर अनुदानीत खासगी शाळा अस्वस्थ। 20 तारखेर 160 शाळांची बसका। शाळांत गरीब भुरग्यां खातीर 25% कोटा सक्तीचो। पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी चड करून सोमारा। राज्य वेंचणूक आयुक्त मुदास्सिरान दिली माहिती। प्रादेशीक आराखडो शिक्षणाचो माध्यम विषय दोतोर वा शिक्षक भरतीक आचारसंहिता लागची ना। हेर नोकर भरती मात बंद। आणि इंटेक फार्मा गॅस लीक प्रकरणात पोलिसांनी कंपनीच्या धन्याक केली अटक। फॅक्टरी केली सील। मिथायल क्लोरायड गॅस लीक जाल्ल्यान बिरेस्तारा राती धारगळे खवदळ। कंपनीच्या बॉयलर्साचो सोंपला परवानो। आता खबर विस्तारान। शुक्रारा एका पुलीस उपअधीक्षक आणि पीडब्ल्यूडीच्या 3 इंजिनियरांक सरकारान निलंबित केले। क्रायम ब्रांचीतल्या एका लेडी कॉन्स्टेबलाक अश्लील SMS धाडून चाळे केले या आरोपाखाला पुलीस उपअधीक्षक शांबा सावंताक निलंबित केला। त्याशिवाय पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर AJ भोसले, शुभकुमार आणि संदीप कारखानीस या तिगांक सत्तरीत वांत्या भिरोंड्या एनओसी नासतना रस्तो केलो म्हणून आरोप दवरून निलंबित केल्यात। 1500 भितर 7 अधिकाऱ्यांक निलंबित केल्यात। सोमारा आनीक एकलो निलंबित जावपाची शक्यताय आसा। दक्षता खात्यान शुक्रारा 4 सरकारी अधिकाऱ्यांक निलंबित केले। क्रायम ब्रांचीन काम करपी एका बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाचो लैंगिक सतावणूक केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान उपअधीक्षक शांबा सावंताक निलंबित केला। सत्तरी तालुक्यांतल्या वांते भिरोंडे वाठारांत जमनीच्या धन्याकडल्यान हरकत ना दाखलो घेनासतना रस्तो केलो म्हूण बांदकाम खात्याच्या 3 अभियंत्यांक निलंबित केले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या सुचोवणेवयल्यान ह्या अधिकाऱ्यांक निलंबित केल्यात। पुलीस उपअधीक्षक शांबा सावंतान आपणाक अश्लील SMS धाडिल्ल्याची कागाळ बायल कॉन्स्टेबलान केल्ली। ह्या कागाळीची चौकशी करून शांबा सावंताची वागणूक बरोबर नासली असो अहवाल चौकशी समितीन दिल्लो। पणजेच्यान आमचो खबराकार नवदीप आगियार। शिक्षण हक्क कायद्याचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालान गोंयच्यो बिगर अनुदानीत खासगी शाळा बरोच अस्वस्थ जाल्यात। 20 तारखेर राज्यांतल्या असल्या 160 शाळांची बसका जावपाची आसा। शिक्षण हक्क कायदो आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कितें करपाचें हाचेर बसकेत निर्णय जातलो। सर्वोच्च न्यायालयान दिला त्या निकाला प्रमाण प्रत्येक खासगी बिगर अनुदानीत शाळेकूय गरीब आणि मागास भुरग्यां खातीर 25% राखीव कोटा सक्तीचो केला। शिक्षण खात्याकडल्यान मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण गोंयांत शाळांच्या संख्येची कसलीच समस्या ना। गोंयांतल्या शाळांनी जात आणि धर्माच्या नांवार कसलोच भेद जायना। उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यांनी अर्थीक नजरेन दुर्बल विद्यार्थ्यां खातीर वेगळ्यो शाळा असतात। गोंयांत असल्यो शाळा नात। गोंयांतल्या खाजगी शाळांनी अर्थीक आणि सामाजीक नजरेन फाटी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश कसो दिवप होच प्रस्न आसा। खाजगी शाळा भरपूर फी घेतात। सरकार हो खर्च कसो सोंसतलो हो खरो प्रस्न आसा। सरकार हो खर्च सोसूंक शकतलो? केंद्र सरकारान 65% जाल्यार राज्य सरकारान 35% खर्च सोंसचो पडटलो। 25% मागासवर्गातल्या विद्यार्थ्यांचो खर्च सरकार करूंक शकतलो? खाजगी शाळांची फी खूब आसता। सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकाला प्रमाण अनुदान ना घेवपी शाळांक राज्य सरकारान आदेश दिल्या उपरांतूच आमी आमची भूमिका स्पश्ट करतले अशें खाजगी शाळांचें म्हणणें आसा। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर भासाभास करपाक गोंयांतल्या खाजगी शाळा चलोवपी संस्थांची एक बसका 20 एप्रिलाक जावपाची आसा। अनुदान न घेवपी 160 संस्था आसात। We are still not very clear with what is going to happen. So we have called a meeting of all our members on the 20th of April and we will discuss about it and see how to go around it. Because what we understand from the Ministry of Education in Goa and the Directorate of Education in Goa that Goa is quite comfortable because Goa has many number of schools, private, unaided, aided, government schools, and the number of students are not so many. There is not much of situation about getting into private schools or other schools. अनुदान न घेवपी चडशा खाजगी शाळांचे व्यवस्थापक या प्रश्नाचेर कांयच उलोवपाक तयार ना। या निर्णयाचो वायट परिणाम जातलो अशें विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष रामनाथ कारेक दिसता।
the 25% reservation to the poor students is going to be disastrous, particularly for unaided schools, because unaided schools are not depending on any funds as far as the government is concerned. देशातल्या खाजगी आणि अनुदान न घेवपी शाळांसयत सगळ्या शाळांनी आर्थीक आणि सामाजिक नजरेन मागास वर्गातल्या 25% विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवंक जाय असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा दिल्लो. या निर्णयाक लागून पुराय देशात बोवाळ पडला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोयच्या 185 पंचायतीच्या सार्वत्रिक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी चड करून सोमारा येतली. राज्य वेंचणूक आयुक्त एम मोदास्सीरान प्रुडंटाक ही माहिती दिली. तो वेंचणूक आचारसंहितेचेर उलयतालो. प्रादेशीक आराखडो, शिक्षणाचो माध्यम विशय ह्या विशयांक वेंचणूक आचारसंहिता लागची ना. तशेंच गरजेच्यो दोतोर वा शिक्षकांच्यो नेमणुको वा 2 पंचायती मजगती चालू आशिल्ल्या कामांक वेंचणूक आचारसंहिता लागची ना हें राज्य वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. मात हेर नोकर भरती करपाक मेळची ना. आचारसंहिते सकयल येवपी आणि ना येवपी सरकारी कामां, येवजण्यो आणि हेर गजालींचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान वेंचणूक आयोगा कडल्यान स्पश्टीकरण मागिल्लें. Code of conduct, I have requested the Election Commission to be very specific in code of conduct. We should be now very specific. Anything which impacts panchayat election should come under the code. Which does not impact panchayat elections should not come under code. Taking a decision on regional plan does not come under code according to me. You will not be able to do anything. वेंचणूक आयुक्त म्हणटा पंचायत वेंचणुकेचे आचारसंहितेचेर अधिसुचोवणी चड करून सोमार मेरेन येतली. पंचायत वेंचणुकेचे आचारसंहिते सकयल येतात त्यो गजाली अश्यो: नोकर भरतेचेर बंदी, निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करपाक बंदी, पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करपाक बंदी, सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करपाक मेळचो ना, प्रादेशीक आराखडो, शिक्षणाच्या माध्यमाचो विशय, 2 गांवांमदली कामां, शिक्षकांची इंजिनियरिंग, मेडिकल आणि आर्किटेक्चर कॉलेजी खातीर शिक्षक भरती आचारसंहिते सकयल येवच्यो ना, पंचायत वेंचणुकेचेर परिणाम जावंक शकता असली गांवांतली कामां आडायतले अशें वेंचणूक आयुक्तान स्पश्ट केलां. आदल्या सरकारान काडिल्ल्यो नोकऱ्यो आडायतले. लोककल्याण येवजण्यो आचारसंहिते सकयल येतल्यो. नव्यो येवजण्यो चालीक लागच्यो नात. पणजेच्यान आमचे खबराकार ग्रेटा मिनेझीस आनी खबराकार लौकीक शिलकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.